माननीय सभापती, सभागृहाच्या माननीय सदस्यांक सगळ्यांक एक कळून आसा की आज जो गॅलरीक प्रसंग जालो हो सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. हांव ऑलरेडी सेक्रेटरी कडेन आनी पुलिशे कडेन उलयलां. कितें जे पळय एक्शन जी पळय घेवपाची ती मागीर तुमकां सगळ्यांक कळयतलो, म्हणून इन प्रिंसिपल आतां सद्याक पयलीं उलयलो आसा हांव. त्याच बरोबर एक सगळ्यांक म्हजी विनंती आसा की सगळ्या माननीय सदस्यांनी अशे प्रसंग करपाक प्रोत्साहन दिवचें न्हू. बारीक जर पळयलें जाल्यार सकाळीं की हे लोक जेन्ना पळय भितर येता तेन्ना सगळ्या सभागृहाच्या माननीय सदस्यांकूय धोको आसा. अशा पद्दतीचें प्रोत्साहन कोणी दिवचें न्हू आनी योग्य ती कारवाय जी पळय आसा ती जातली आनी तुमकां कळयतलो हांव. फुडलें कामकाज presentation, discussion and passing of supplementary demand for grants for the year 25-26 third batch. मुख्यमंत्र्यांनी 2025-26 वर्साच्यो लेखा अनुदान पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच मांडच्यो. Sir, on the recommendation of the governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 25-26 third batch. आता आमी 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच चर्चेक आनी मतदानाक घेवया. आता हांव 2025-26 वर्साच्यो कोणाक उलोवपाचें आसा? मागीर उलय एप्रोप्रिएशनाचेर उलय. एकूच ते. You have scope. आता जातले. Consideration. आता हांव 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच मंजूर जाले. गोंय विनियोग क्रमांक 14 विधेयक 2026 वर्साच्या अनुदान पुरवणी मागण्या संबंधीत तिसरो बॅच मांडप विचारांत घेवपा आनी मंजूर करप. आता मुख्यमंत्र्यांनी गोंय विनियोग विधेयक 2026 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला. Sir, I request to move for leave to introduce the Goa Appropriation Bill 2026. प्रश्न असो आसा की विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां तें मान्य आसा तांणी हय म्हणचें, हय. जांकां मान्य ना तांणी ना म्हणचें. हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्या. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडचें. Sir, I request to introduce the Goa Appropriation Bill 2026. गोंय विनियोग विधेयक 2026 सभागृहात मांडला. Consideration. मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Appropriation Bill 2026 be taken into consideration. Now you can speak. Because आज जेन्ना सुरवातेक हे सप्लिमेंटरी डिमांड्साचेर जेन्ना उलयतना म्हाका दिसता लास्ट जानेवारींतूय घातलेले आसा. ऑल्दो इट इज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी मेनली. बट स्पीकर सर म्हाका दिसता हे जानेवारीन जे प्लॅनिंग जालें वॉज दीस एडहॉक बेसीस. दुसरें, वाय वॉज दीस एक्झिक्युशन सो कॅज्युअल. सरकाराचो एटिट्यूड वेदर this exercise of supplementary demands is incomplete or cosmetic. हो प्रश्न म्हाका दिसता आमी जेन्ना सगळे मेंबर आहा हेजेर विचार करपाक. सरकार हो बजेटिंग गव्हर्नन्सा लागू करता ओ इज इट ओनली जस्ट बजेटिंग बाय गेस वर्क. स्पीकर सर हांव कित्याक म्हणटा, कित्याक जानेवारी 2026 मुखेलमंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो कि only 54% of the budget has been implemented. To statement kalo. And if only 54% of the budget was implemented in January, and ami supplementary demand pass kelle,
जाल्यार what extraordinary has happened, speaker sir, or any financial emergency in just 45 days? Speaker sir, आज protest गोंयभर चल्लेले आसा, जावं 39A चे agitation, जावं coal handling issues, जावं land conversion, जावं public unrest, several fronts. पण हुई ना हुई speaker sir, मुखेलमंत्रीन आमकां clarification दिवपाक जाय की is this for any type of fund litigation, any damage control or for political firefighting. आता speaker sir, जेन्ना आमी supplementary demandsचे उलयतना मुखेलमंत्रीन हेजेरूय मातशें दिसता लक्ष घालपाक जाय कित्याक there are serious issues जे FRBM as per CAG, as per CAG, speaker sir, जे ceiling asta about GSDP 25%, as per CAG from 2019 till 2024, speaker sir, CAG has showed ki जो debt ranged between 29.27% to 34.63% continuously for 5 years when it has to be within 25%. And speaker sir, ये is just not one type of deviation. This is a continuous statutory violation. Speaker sir, credible fiscal correction करपाक मुखेलमंत्रीचो रोड मॅप कितें? मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय कित्याक we are just passing supplementaries here and just breaching the law year after year. This is on record, speaker sir. Ana jenna sarkar म्हणटा revenue surplus, even last time he said of 1423 crores, and on the other side, speaker sir, fiscal deficit आमचे 1418 कोटी रुपया आसता, borrowing 4225 कोटी आहा. If you are borrowing so much, because where is the question of fiscal surplus? आता हे surplus दाखोवपाक ह्या सरकाराची एक यंत्रणा आसा where because expenditure is cut, that is why, speaker sir, revenue has improved. And this is nothing but accounting optics. This is only optics. This is not fiscal strength. Speaker sir, जेन्ना आमी नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूचे उलयतना आनी नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू जो ग्रॉसली ओवर प्रोजेक्टेड म्हणजे आमची जेन्ना बजेट एस्टिमेट जाता आनी जेन्ना एक्चुअल रियलायझेशन जाता, इट इज ओनली अबाउट 70%. दिस इज लास्ट 3-4 years we as MLAs when we come to this house, these are our observations. आज ओवरऑल जे प्रोजेक्शन ओवर प्रोजेक्शन दाखोवन तुमकां हायर स्पेंडिंग अप्रुवल मेवता. This is what CAG has found out, and this directly आज हेजे compromise जाता with budget credibility. Because sir, are we again just inflating these numbers in the new supplementaries? Speaker sir, एक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता की CAG has pointed out 562 crores of supplementary proved unnecessary in the days that we were MLAs. Jenna supplementary dalta, speaker sir, supplementary grants were taken in 14 cases. And inga je actual expenditure aha, speaker sir, ye did not even reach the original budget provision. Speaker sir, why then take supplementary at all? Is this just another spending cover for the government? Is this house, speaker sir, just used to inflate authorizations? Speaker sir, एक excess expenditure जो म्हाका दिसता इतली वर्सां जाली पेंडिंग आसा हेजे रेग्युलरायझेशन करपाक सरकार करपाक सोदना. This is a violation of Article 205 of the Constitution. आज capital expenditure जरी तर सरकाराचे चयल्यार it is the utilization of it is only on an average 71%. Chief Minister made a statement that till March it would be 95%, but on an average it is only 71%. Speaker sir, 46 grants have been deviated in the margin of 50 to 100%. Speaker sir, 24 capital grants पड आशिल्ले तांकां कसलेच provision नाशिल्ले, they had zero provision, but
these grants incurred expenditure bata समजतलें कितें हांव उलयता तें. Speaker sir, this is nothing but poor planning. This is nothing, Speaker sir, अंकोळे तुम्ही जेन्ना आज हे supplementary demand घालता. Speaker sir, accounting irregularities within the department. 3027 कोटीचे म्हणजे 3027 crores worth utilization certificates म्हणजे 12,813 utilization certificates across 31 departments. हे अजून सरकारान हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां क्लॅरिटी दिवपाक जाय. When you are using these utilization certificates are not provided, there is no assurance that this money was used for the purpose that it was intended. How, Speaker sir, can more funds today? We don't know for where the original purpose was. Speaker sir, हेजेर जोरी तर आमी चोयल्यार म्हाका दिसता there are serious lapses. आज हिंगा provision is made only on information and publicity, electricity. But ज्या पद्धतीन पुलीस डिपार्टमेंट चलता, ज्या पद्धतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, ड्रग्स वाडटा, आमकां दिसता की एक स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय पुलीस डिपार्टमेंटान. जे पुलीस व्हेकल जे पळय हाय आमकां त्यो गाडयो पुलीस स्टेशनार धाडले मग मुखेलमंत्री सांगता मागीर ते कांयच हिंगा जाता उलोवप मागीर ते जाल्यार मुखार कांयच ना. सर परत मागीर म्हणटलो हांव उबो रावलो म्हणटलो. स्पीकर सर ना, ना, म्हाका- मनादी गेलोवपी व्यवस्थित हांव कॅक पर्यंत FRBM लिमिट पर्यंत सगळें ठीक आशिल्लें पण आता त्याची गाडी घसरली. ना घसलो ना गाडी गाडी ती पुलिसागे घसलोली आहा. प्रियोरिटीन वचपाक तुवें लागलेली हे आहा. प्रोविजन तेका मातसो control प्रोविजन करचो. तुवें प्रोविजन कॅक आनी तेजेर तूं सांगूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट इतलें एक्सेस एक्सपेंडिचर जाला रेग्युलरायज करतलो काय कितें. स्पीकर सर आज रिक्रुटमेंट गॅप ह्या डिपार्टमेंट आसा. ऑल्दो यू हॅव नॉट मेन्शन बट इट इज अ रायट आय कॅन से दॅट दिस वॉज द नीड ऑफ द आर. There is a law and order situation happening across the state. Speaker sir, cyber crime capacity हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन लक्ष घालपाक जाय. आज public safety cannot run today on outdated infrastructure. गोंयची coastal security हेजेर म्हाका दिसता coast today is vulnerable. Today we need better patrol vessels. आज जे एक coastal surveillance जावपाची गरज आसा तेका मुखेलमंत्रीन प्रोविजन केलेले हाय काय कितें. म्हाका दिसता symbolic security cannot be symbolic. We need serious look into it. And health infrastructure, health minister ingana. But Speaker sir, जे district hospital आना जे चलता, जे ICU जे upgrade करपाचे आमकां सांगलेले आसा, हेजेर लास्ट विधानसभेनूय सांगलेले आसा आनी assurance दिलेले. पण ते setup आज if you look at the tertiary hospital, primary health centers, urban health centers, the entire chain today, Speaker sir, has collapsed. The equipment maintenance is poor. Specialists जे दोतोर भितर आहाय ते सगळे shortage आहा. Emergency response आज requires capacity. We need to improve this, Speaker sir. Pollution आजे ज्या पद्धतीन आज हिंगा पणजेचो गांव हिंगा जितले pollution जाता, कसिनो जे discharge मांडोवी न्हंयेन जे पण सोडटा, ज्या पद्धतीन pollution, rivers have been polluted, Mandovi is polluted. ज्या पद्धतीन संकल्प बाबा आहा हिंगा कोळसो जो पद्धतीने आमच्या बरोबर बोर्ड मारलो तुमच्या बरोबर बोर्ड मारता कोळसो ते मातशे कंट्रोल करा थिंगा एमपीटीन. इतलो कोळसो वाडटा, इतलो कोळसो थिंगा इतलो कोल वाडलेलो आसा, इतले लोक थिंगा मोता पूण ह्या सरकाराक पडोंक ना. एनवायरमेंट नो मुखेलमंत्री हिंगा आहा. म्हाका कुंकोडचे तुवें अश्युरन्स दिले, ते अश्युरन्स तुगे केन्ना करतलो ते आनी ते फिश मिल हाडपाक केला कितें तुमी हिंगे प्रोविजन तेंकाय केला. फक्त हे तूं आतां नशा मुक्त भारत मू भोंवता आनी थिंग कुंकोडे कितें सगळे वास खावपाचो सगळे कडेन नशा मुक्त आनी सगळे कोत मरे तूं वास मुक्त मागीर हे वास मू केन्ना कोतलो थिंगा तुगे तूं भाऊजी बी आहा भाऊजीनूय रेजोल्युशना सपोर्ट केला नाक मू थिंगा फिश मिल आनी तूं थिंगा हे हाडपा सोदता फिश मिल बी असल्यो हे आम दिवपा न्हय हे फॉर्मेलिनाचे दिवपा ना पयले सांगता मुखेलमंत्री बाब. आज इस्कलाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरवातेक सकाळी आमी जेन्ना उलयले जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचे जे तुवें उतर दिलेलें 1.5 वर्स होण दिल्लें PWD खातें जे तुजे बराबर आहलें तूं मुरत हात साट्टिना जातो तुगेलें जे PWD जे पण दिलेलें उतर अबाउट दीस ऑडिट ऑफ द स्कूल्स टुडे दॅट इज मॅन्डेटरी.
how do we know so many talukas in north, especially north, Darbandara, Kepe, structural audit is not being conducted. म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन ह्या इस्कोलाचे जे roofs have been collapsed. Whether children are safe or no in this needs to be looked into. Because आज एग्रीकल्चराचे जेन्ना सुरवातेक उलयताले सकाळच्या वेळार बाब प्रवीण आर्लेकरान जो प्रश्न घेतलोलो, इफ यू लुक फॉर्मेलिटी कंपेन्सेशनाक लोकांक जेन्ना कंपेन्सेशन दिवपाक जाय इतली फॉर्मेलिटी जाता थिंगा फार्मर ओ सीड जे सीड आसा हांकां 2 रुपया 6 रुपया पासून दिलेले आहाय, पण हुंय म्हाका दिसता फेन्सिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑल दीस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू. स्पीकर सर, आज जेन्ना ह्या सरकाराचे एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्री सारके पेट फेस ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल. हे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जे पड जाता स्पीकर सर, म्हणजे पयले सगळे करप इव्हेंट आनी सगळे इव्हेंट सगळे करप मागीर एक्सपेंडिचराची सँक्शनां. स्पीकर सर, वी आर हियर वेन वी लुक, this is completely the reverse of the role of this house. As legislators, as lawmakers, it is our duty that transparency should be maintained. Speaker sir, we are here not rubber stamps on decisions that are already taken. Financial discipline means prior approval, not post facto approval. CAG in ejer kitleosho query kadlele asa. Speaker sir, yet this pattern continues. This culture, speaker sir, must stop. End this culture of post facto approval. Event जे गोंयान घडटा, आमी प्रश्न तुमच्या आमच्या बाब चंद्रकांत शेट्टीनी घातलेले 600 कोटी ऑलमोस्ट वर्थ इव्हेंट्स 600 crores ते आमी डिमांड्साल उरयतले मोर देन 600 crores ऑफ इव्हेंट. कितले स्पीकर सर, कितले इव्हेंट रे बाबा, कितले इव्हेंट हे. आनी हे इव्हेंट इतले करून म्हाका स्पीकर सर आज जेन्ना सरकारान डिसिजन घेतले तुवें फावरान आसलो स्पीकर सर अबाउट कुशावती, आज कसले प्रोविजन केलेले आहाय काय कितें केंद्र सरकारान तरी कांयच दिवंक ना स्पीकर सर, गड्डो कांयच दिवंक ना. जेन्ना आज हे न्यू बिल्डिंग्स, न्यू ऑफिसीस, न्यू स्टाफ, न्यू व्हेइकल्स, हे रिकरिंग जे ऑपरेशनल कॉस्ट आहा हेजे कन्सिडरेशन ह्या मुखेलमंत्रीन केले हा काय कितें हेचो प्रश्न म्हाका दिसता स्पीकर सर निर्माण जाता. when you all are announcing Kushavati as a district, आम्ही सांगले report बी सारखे चोया, but haphazardly it was announced. What happens now to the finances? Are you all going to provide new infrastructure, new roads, new buildings, new offices, new staff? Speaker sir, आज are we just bringing these supplementary demands? Because मुखेलमंत्री म्हणटलो दोनूच supplementary demands आहे, पण 4 वर्सां आम्ही चोयली आणि 4 वर्सां हे जेन्ना supplementary demands जाले, CAG has also pointed out several irregularities. हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां दिवपाक जाय की why are we budgeting for governance or crisis management? When will you restore the fiscal discipline? Will it be restored or only we are going to take रीण after रीण? आम्ही सदांच मुखेलमंत्री म्हणटा तो दोतोर हे रीण पळया म्हणटा ते दुयेंस, हे दुयेंस बंद कर. तू मागीर म्हणटा आपूण लिमिटा आहा म्हणून. हे लिमिट म्हणजे दुयेंस म्हणटा ते आमकां सगळ्यांक मुखार जनरेशनाक पाड. When will you also regularize the excess expenditure? Crores of rupees, speaker sir. म्हाका दिसता हे फक्त is not about one more supplementary demand. It is about credibility, it is about fiscal discipline, and this is about respect for this legislature. Thank you, speaker sir. माननीय सदस्य विजय Speaker sir, I rise to speak on the appropriation bill, which is under consideration. मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक की आमी आतां अप्रोप्रिएशनाचेर उलयतात तेन्ना गाडी घसरपाचो क्वेश्चन येना. सगळें एवरीथिंग कम्स अंडर द सन इन अप्रोप्रिएशन. सप्लिमेंटरी डिमांडान लिडर ऑफ ऑपोजिशनान इन्फॉर्मेशन आनी इलेक्ट्रिसिटीचेर फोकस केलो, पुणून अप्रोप्रिएशनाचेर जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना वी वील हॅव टू लिसन टू पीपल, जी ह्या दिसांनी संवय मातशी कमी जाल्या अशी दिसता. स्पीकर सर, आतां इन्फॉर्मेशनाचेर उलयतना म्हाका फिगर मेळटा ते भशेन 74 crores फकत इव्हेंट्स जाल्या आनी तातूंत एक 4 ते 5 सरकारी जावंय आहात. ते तुमच्या पक्षाचे कडेन सामके लिंक आसतात लागीं. आतां विकसीत भारत म्हणटा तें 6 फेब्रुवारी 2024 म्हज्याच मतदारसंघान जाल्लें. खूब रस्ते बिस्ते तयार बी जाले तातूंत.
पूण विकसीत भारताचो इव्हेंटूच 13 कोटी 22 लाख रुपया जाले. 13 कोटी म्हळ्यार कितें तें पळय. आनी तातूंत कितें बसी हाडल्या खंयच्यान, महाराष्ट्रांच्यान आनी कर्नाटकाच्यान. आन्सर आहा, रिप्लाय आहा. म्हळ्यार कितें, हे गोंयकार येवंक नासले तुमच्या हाका, तुमी इम्पोर्टेड क्रावड हाडिल्लो. आलेश हाडटा आसता, पयलीं ते तशे भायल्यान हाडटाले. लोक हांगाचे येनात, लोक भायल्यान हाडचे पडटा. MH बसी आनी कर्नाटकाच्यो बसी, त्यो म्हाका प्रश्न पडलो. अरे प्रधानमंत्री येता, आमी कोऑपरेट करतात, आमच्या मतदारसंघात थोडो कितें विकास जावंक म्हणून जाता, लोकांनी दुर्गा बिर्गा मोडून सगळें वाडून करून दिलें, मुखेलमंत्र्यांनी कर भितर कामां करुया म्हणलें. पूण कितें इव्हेंटाक 13 कोटी आनी मातशें एक 7 कोटी म्हणल्यार बस स्टँड जातालो म्हणटो. हो आतां मंत्री जाला तुमचो, तो विसरलो दिसता बस स्टँडाचो. तो रावला आपूण मुखेलमंत्री जातलो म्हणून फुडें, आनी मागीर ते 600 काय 800 हजार कोटीचो प्रोजेक्ट हाडटलो म्हणून. स्पीकर सर, पयशांचो इबाड जावपाक जायना. आनी ताजे खातीर हो 74 crore इव्हेंट जो तुमी मोडले आहा, ते 40 लाखांच्या लाडवा भशेन जाता. G20 जालें. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा द वर्ल्ड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. नाव देर इज ओन्ली वन USA. G20 बिंटी कोणाक कांय अर्थूच ना. G20 तुमी 9 crores 48 lakh रुपीज म्हणले. कित्याचेर? होल्डिंगा आनी एडवर्टिजमेंटाचेर 10 कोटी रुपया. G20 आमकां कोणाक पडल्यार तो कोण येता हांगा आनी कोण वता तो. G20 गोंयच्या सरकाराचो रोल कितें आहा? आनी आतां आमी जे आमचे जे लोक ते गल्फान झिरकून पडल्या, तांकां हाडपाक आमचो नरेंद्र सावयकर सांगता डोंट पॅनीक म्हणून, सुशेगाद, भिवपाची गरज ना म्हणटा तो. अरे बॉम्ब फुट्टा सायडीन, बुर्ज खलिफाचे सकयल मिसायल प्रोजेक्टायल पडली, तो म्हणटा भिवपाची गरज ना म्हणून. हें कितें आतां स्पीकर सर? आनी तुमी G20 होल्डिंगाक 10 कोटी रुपया मोडटात. स्पीकर सर, हें अशें जे भशेन जाता तेन्ना आमी आतां इलेक्ट्रिसिटी 100 कोटी रुपया मायनींग वेलफेअराचे पयशे आयिल्ले तितून डायवर्ट केले आनी इलेक्ट्रिसिटीक व्हेल्या. म्हळ्यार सुनील ढवळीकर टाट करून उठटा पळय आनी आमचेर सामको 27 वर्सांची हिस्ट्री बी सांगता. तो म्हाजो मोस्ट फेवर्ड पोर्टफोलिओ असो दिसता ह्या दिसांनी. डायवर्ट जाता पयशे, मायनींग वेलफेअराचे डायवर्ट जाता इलेक्ट्रिसिटीन. स्पीकर सर, आज अशी परिस्थिती आयिल्ली आहा की लॉ एंड ऑर्डर, हांव एकदां मुखेलमंत्र्याक सांगतालो मडगांवान मस्जिदीच्यो इश्यू जाता, मातशें इंट्रस्ट घे नाल्यार थंय मर्डर जातलो. आय वॉज ऑन रिकॉर्ड इन द हाऊस. मुखेलमंत्र्यान सांगलें आपूण करता, पूण मर्डर जालो. कित्याक कांय केलें ना. आनी पक्षाचे बंधनान एक मनशाक राखपा खातीर, टेक ओव्हर मस्जिदीच्यो जावपा खातीर तुमी कांय केलें ना. तातूंत भितर मर्डर जालो, भलत्याकूच काडून भितर उडयले. अशें इंडिक्टमेंट कोर्टान अशें हें मारिल्लें आहा, प्रोसिक्युशनाचेर अशें दिल्लें आहा की तुमी कोणाकूय भितर उडयला, कांयच प्रूफ नासता की कोणाक बसयतात म्हणून भितर. आनी स्पीकर सर, हो जो टेक ओव्हर ऑफ मस्जिद्स हें आतां नवें आयलां. म्हळ्यार कंपनी बी कशी टेक ओव्हर करता तशी मस्जिदी टेक ओव्हर करूंक लागल्या. आनी ना, तुमचे पक्षाचो तुजे बरोबर फोटो काडपी मनीस इनवॉल्ड आहा हातून. हांवें कितलेदां सांगलें तो कितले स्कॅमांनी आहा तो. आनी हो जो लास्ट बसला पळय आलेशा फाटल्यान, आमदार तुमचो आहा, ताजे कडेन मातशी डिटेल घे, तो तुका आनी एलाबोरेट करतलो. हांव करपाची गरज ना, तोच सांगतलो. तो उलोवंक शकना हांगा, कित्याक ताजे तोंडाक लॉक घाल्लें आहा, म्हज्या तोंडाक लॉक घालूंक ना. आनी आमकां खबर आहा हें कितें जाता तें थंय. स्पीकर सर, आज परिस्थिती अशी जाल्ली की लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कॉलॅप्स जाल्लें आहा. आतांच एक न्यूज आयल्या की सदानंद वांयगणकार म्हणून एक एक्टिविस्ट इन्स्पेक्शनाक गेलो धारगळ. इन्स्पेक्शन इन फ्रंट ऑफ BDO हें तें ताका लोकांनी एथिस्ट मारलो गुंडा हाडून. सारके पुलिसे फुडें लोकांक मारूंक मेळटा. ही नविदाद. दिस इज द लेटेस्ट क्वार्टर दॅट वी आर सप्लिमेंटरी डिमांड्स वी आर पासिंग. पयलीं पुलिसेक मागीर मॅनेज करताले, आतां तशें ना, पुलिसेचे फुडेंच मारूयात तुका. हें सुनील ढवळीकरान 27 वर्सां आयकल्लें. विसारचें पडटा कित्याक ताणें 27 वर्सांची याद केल्ली सकाळीं. स्पीकर सर, आज जे मिराबागचो इश्यू जालो, आमकां सगळ्यांक वायट दिसना की बाबा हें कितें जालें काय म्हणून. कोंकणी एज्युकेशनाक स्पीकर सर याद करून दिता उगी जावन. प्रताप सिंग राणे मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी चर्चिल आलेमावाचेर शूट हें ऑर्डर आशिल्ली फारान उडोवपाची, शूट एट सायट. चर्चिल आलेमाव एसेंब्लीच्या गॅलरीन उबो रावलो आनी थंय उबो रावन सांगलें आपूण पळय हांगा आहा म्हणून. NSA लायिल्ली ताका. तशीच केन्ना केन्ना स्पीकर सर extraordinary circumstances arise and perhaps
Perhaps in Goa, these extraordinary circumstances have arisen, where the government is hostile, refusing to listen. आणि ताजे खातीर स्पीकर सर ही परिस्थिती जाल्ली आहा. संकल्प आमोणकाराचे बाब युरीन याद केली. संकल्प आमोणकाराक कोळशाची घाण येवपाक लागली. न्हयतात काय ना, सगळे मोरमुगांवाक येता, ताका आतां येवपाक लागली. कित्याक इलेक्शन आयलां, ताणें जर नाक बंद केलें, दोळे बंद करूं येता, नाक बंद करूं जायना. कोळसो आतां तो इतलो लो क्वॉलिटी कोळसो अडानी हाडटा आनी तो डोमान बी काय हँडलिंग करना, तो ओपन हँडलिंग करता. 18 फेब्रुवारीक संकल्पान मिटींग केली कावन्सिलरां बरोबर तांच्या आनी सांगलें आपूण मुखेलमंत्र्या बरोबर तुमकां व्हरता म्हणून. सगळ्यांनी रिझोल्युशन घेतलें फेज आउट करचें म्हणून कोल आनी टोटल बंद करचें म्हणून. आतां मुखेलमंत्री संकल्पाक मेळना काय मुखेलमंत्री म्हणटा ते अडानीचे वाटेक आनी आपूण पडना तें म्हाका खबर ना. पूण कोंत इतलें की ते कावन्सिलर वचून युरीक नाल्यार म्हाकाच मेळटात ते फुडें पावत ना, ते सायडीन पावत ना. हे मदीं डिस्टन्स खूब आहा and Sankalp can't take them through. In spite of having gone from that party to this party, he cannot take them to the chief minister. And coal has become institutionalized. की तुम्ही तुमचे पुलमाव काबार करा ते करातूच, आता कोळशाची घाण खाऊन मरात म्हणून हे तुम्ही इन्स्टिट्यूशनलाइज केल्लें आहा स्पीकर सर. डबल ट्रॅकिंगांची दादागिरी चलता साऊथ वेस्टर्न रेल्वेची, इतली दादागिरी चलता की इट इज इक्विवलंट टू द दादागिरी वी सी इन आज जे ते वांयगणकाराक मारला ते भशेन दादागिरी चल्ल्या. तुम्ही जाणट्यांक वचूं सोडना, सगळी हेरिटेज जी वेल्सांव आहा ती काबार केल्ली आहा स्पीकर सर. तांचे घराचे फुडें एक्विजिशन जायनासतना फोर्सान काम चालू आहा. आनी म्हाका हातून लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत बनाना रिपब्लीक कित्याक न्ही हे स्पीकर सर प्रश्न पडटा. आनी आमी एश्युरन्सां दितात, खूब एश्युरन्सां दितात स्पीकर सर. बाब विरेशाक एक एश्युरन्स मेळ्ळा, व्हडलें एश्युरन्स मेळ्ळा की एक पर्टिक्युलर कायद्याचे ताजे मतदारसंघाक लागचे ना म्हणून. रिपब्लीक ऑफ ताजो मतदारसंघ. हांवें एकदां इश्यू काडिल्लो, युरीनूय इश्यू काडिल्लो, के बिल्डर म्हणून चांद्रा. मंत्र्यान उबो रावन सांगिल्लें आपूण हें करता म्हणून, रिवोक करता म्हणून. काम हे पळय परमिशन दिवन काम सुरवात जालें. चांद्रा, चंद्रपूर, कदंबा डायनेस्टीचे कॅपिटल, ती हेरिटेज काबार करता तुम्ही. के लागला तुमकां आनी ताणें नांव घाला सिदार्थ द के म्हणून. ओगीच एक पुर्तुगेज नांव घालप आनी तें पत्सार जाल्यार पळोवप. स्पीकर सर, बिट्स पिलांनीन ड्रग्स पावले. आमी तेन्ना सांगताले तेन्ना म्हणटा काय ना, बिट्स पिलांनीचें नांव पेड्यार करूं नाका, बरें इन्स्टिट्यूशन सगळें बरें आहा. तुमचेच रिपोर्ट सांगतात की तातूंत हें पावलें म्हणून. स्पीकर सर, आनी कोण पावना, कोण कित्यान इनवॉल्ड आहा तो कांय कळना. स्पीकर सर, हें हप्ता राज म्हणटा तें इतलें चड जालां की म्हाका दिसता आज आमी चिंतचें पडटा खंयचे इश्यूचेर हफ्तो ना काय म्हणून. म्हणल्यार टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस एक्ट 2013 म्हणून जो पास केल्लो, एक्झॅक्टली 14 वर्सां पयलीं निलेश काब्राल, मायकल लोबो, प्रमोद सावंत आमी सगळे आमदार जाले आयचे दिसाक. एक्झॅक्टली 14 वर्सां पयलीं. 1 वर्सा नंतर आमी टायम बाउंड डिलिव्हरी सर्विसीस म्हणून पास केल्लो. तो कंप्लीट डेड. सनद कशीच मेळटा तुका, कितल्या कोर्टान वस्तू सनद मेळची ना. मेळटा सांग म्हाका तूं. टायम बाउंड ती डिलिव्हरी मेळटा काय मेळना. कसलीच टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणटा ती मेळना गोंयांत. सगळ्याचेर रेट आहा, मेन्यू कार्ड आहा. स्पीकर सर, हे मेन्यू कार्ड हांव फुडें काडपाचो आहा डिमांड्साक. आज फक्त शॉर्ट एक पॉयंट सांगता. दुसरें म्हणल्यार स्पीकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंट 500 कोटी रुपया मोडले म्हणून आयकलां. मुखेलमंत्री सांगता 500 कोटी रुपया मोडले आनी अजून मेरेन निवळसाण ना म्हणून. आनी स्पीकर सर, नवे रस्ते आमकां दिश्टी पडटात की दे आर यूज फॉर डंपिंग. लेटस्ट आमचो बिटवीन आल्लेम टू नुवें हो रस्तो सदां बरो आसतालो, आतां नवो थंय डंपिंग स्टार्ट जाला आनी थंय लायट ना कित्याक ताजेर वयर एक फ्लायओव्हर येवपाचो आहा आनी इलेक्ट्रिसिटी लायट घालना. लायट घालना म्हणटा कॅमेरा घालूंक मेळना. अर्द कुडतरी पडटा, अर्द मडगांव म्युनिसिपालिटीक पडटा. सो रस्त्याचेर गार्बेज ओपन डंपिंग चालू आहा. स्पीकर सर, हांगा सिवीक सेन्साचो इश्यू येता. हांव फक्त सरकाराक पॉयंट आउट करना, हांगा लोकांची चूक आहा. पूण लोकांची चूक आहा थंय लोकांक धरूंक जाय. आज जे भशेन तुवें म्हणलें की आमी एक्शन जातली म्हणून, तशी गार्बेज उडोवपाचेरूय एक्शन जावपाक जाय. ती एक्शन घेना तुमी, कांयच करना तुमचें. पुलीस न्हिदल्या, वेस्ट मॅनेजमेंट न्हिदला, सगळें न्हिदिल्लें आहा. स्पीकर सर, स्क्रॅप इंडस्ट्रियल एरियान व्हरतले म्हणून सांगिल्लें. कितें जालें? 4 वर्सां जालीं, कांय वचून व्हरूंक ना तुमी.
कांयच जावंक ना ताजी. स्पीकर सर, वॉटर स्कॅर्सिटी, सगळ्या कडेन उदक ना. आज तुम्ही म्हणटात तो बंधारा केला ड्रिंकिंग वॉटर पर्पज, व्हेरी गुड, पूण उदक म्हणटा तें नाच. सगळ्या कडेन टँकीचें उदक वता आनी सगळ्यांक हें जाता, टायफॉयड जावपाक लागला, पॅराटायफॉयड, विच इज अ वॉटरबोर्न डिजीज. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की गोंयचें फाल्यां कितें जातलें तें आमकां गॅरंटी ना. आनी म्हाका खबर ना मुखेलमंत्र्याक खबर आहा जाल्यार, पूण काल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन एक हें काडलां, कितें काडलां, एक सर्क्युलर काडला की LPG सिलिंडर हे आतां फक्त घरांक, रेस्टॉरंटांक कमर्शियल LPG म्हणटा तो बंद म्हणून. हाचो अर्थ कितें? मायकल लोबोच्या रेस्टॉरंटान जे हांव पावूंक ना, येतलो म्हणून आसलो कॉलेज बी सोंपून, पूण ते वचपाक मेळचें ना, रेस्टॉरंट बंद पडटलें तुजें. बर्च जावपाची गरज ना आतां, उजो ना म्हणून बंद पडटलें, उजो पेटोवपाची गरज ना बंद जावपाक. तुजें सेंट्रल गव्हर्मेंटान बंद केल्लें आहा, कित्याक थंयच्यान हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान LNG येना. सो क्लियर कट हाजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय. दीस इज एन इमर्जन्सी सिच्युएशन. वी आर अ टुरिझम स्टेट. रेस्टॉरंट बिझनेस इज अ बिग बिझनेस and it will shut down. कितें सांगतले तुमी? दोंगरावयली लाकडां सोदया म्हणून? विश्वजीत म्हणटा दोंगराचेर लाकडांय ना म्हणून. ती सगळी तेन्ना उजो लागून गेली म्हण ती. कितें बरें सोदूंक लागतलें? कितें सोदप? हाव आर यू गोइंग टू हॅव द फायर टू चूल पेटोवपाक कशें जातलें? ही स्पीकर सर सत्य परिस्थिती आहा. तुमकां दिसत की हांव बाबा सामकोच सडक छाप उलयता म्हणून. सडक छाप इतल्या खातीर उलयता कित्याक समजुनी की व्हडली व्हडली फिगरां सांगून ती जावचें ना. सादे भाशेन सांगता. स्पीकर सर, युनिव्हर्सिटी भायल्यान हाडटात. आतां पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून MITची 6,33,000 थिमी काम चालू आहा. दोंगर बिंगोर फोडून सगळे काबार जाल्ले आहा. ते कोणाकूच कांय दिसना. आय एम सरप्रायज. कोणी पळया ते कितें जाता तें. सो थंय हिल कटिंग बिटिंग लागता काय थंय दुसरे भशेन कायदो आहा. मायनिंग रिझम्पशन जाल्लें आहा. पूण मुळगांवां वेदांताचे लोक ऑब्जेक्ट करतात. लोक ऑब्जेक्ट कित्याक करतात? कित्याक रिझम्पशन जालें आनी डिपेंडंटांक सोलार मारले. तांचे चिंतलेंच ना. नवे लोकांक हाडून काम करूंक स्टार्ट करतात म्हणून लोक रस्त्यार आयिल्ले आहा. तातूंत लीज एरियेन देवळां बिवळां सगळीं मायनिंग लिजीन घाली. अरे डिपार्टमेंट करता कितें तुमचो? देवळां मर्दी हिंदू खतरे में है हे सांगून तुम्ही सरकार घेतलो, हायजॅक केलो सेंटराक. हे हिंदूच खतरे में है सुदीन, हे चॅक कर. मायनिंग लीज म्हणटा आनी तातूंत सगळीं देवळां भितर घालतात. हें कशें चलता? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्पीकर सर, पोल्युशन इतल्याचेर पावलां की आमी कम्पीट करूंक शकता दिल्ली कडेन. मुखेलमंत्र्यान सांगूं येता की आमी दिल्लीच्या लेवलाचेर पावले म्हणून ऑन पोल्युशन. पावले आमी ऑलमोस्ट. हांव दोगो विश्वजिता घरांतल्यान कशें दिसता तें. हांव त्या फ्लॅटारच राविल्लो. भायर पळयल्यार सगळो धुकें. 8 वरां मेरेन धुकें आसता. इट इज स्मॉग, इट इज नॉट फॉग. आज फॉग पडना. खंय फॉग आहा? ऑलरेडी गीम स्टार्ट जालो, मार्च जालो. पुणून इट इज स्मॉग कमिंग फ्रॉम वास्को इज द वर्स्ट. नेक्स्ट इज पोरवोरी. देन यू आर साखळे ऑल्सो बिकॉज द मायनिंग एरिया इज देर. ताजो तो ब्रिजा खातीर आसतलें. बट इट्स बॅड. इट्स गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स स्पीकर सर. आनी अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता स्पीकर सर की तुमी कितें तरी मेजर करचें पडटलें. हें जर मेजर तुमी करनात जाल्यार तुमकां आनी बजेटां प्रेजेंट करूंक मेळची ना. हें तुमचें लास्ट बजेट. हें तुमी तकलेन धरा. आनी बाब रमेश तावडकरान हय केलें म्हाकाय दिसता तें खरें म्हणून. कित्याक हे असली जर बजेटां करूंक लागले, फक्त फिगरां नंबराचो खेळ जर केलो आनीक लास्टाक सत्य परिस्थिती जर तुमी एग्री करपाक तयार ना, लोकांक जर तुमी केअर करनात जाल्यार तुमकां आनी सुटका कसलीच ना. स्पीकर सर, ही डान्स बारां आहा ती तातूंत प्रॉस्टिट्यूशन रेग्युलरायज जाल्लें आहा. डान्स बारां मुंबय बंद जाता, गोंयांत सुरवात जाता. हे हांवें पयलीं काडलां म्हणटा पडदे म्हाका काडूंक नाका. पूण अशें जर ऑन द होल पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयांत गोंयकारांक अशें दिसता की हें गोंय उरूंक ना. आनी सगळे म्हणटात की हें गोंय परतें करुया. विकसीत गोंय नाका, स्वयंपूर्ण गोंय नाका, आत्मनिर्भर नाका. गोंय आहा तें गोंयच परतें करुया इतलेच लोक मागतात. आनी ते तुमी करनात. तुमी आशिल्लें गोंय इबाडटात. हें सारकें हाजेर कन्सेन्सस जाल्लो आहा. आनी ताजे खातीर अप्रोप्रिएशन कितलेंय जालें जाल्यार अशे जर पयशे लूट मारूंक लागले इव्हेंट्स करून जाल्यार जावचें ना स्पीकर सर. आमकां जंय पयशे जाय थंय पयशे मेळना आनी नाका थंय पयशे इबाड केल्लो आहा हाजें प्रूफ आहा. थँक्यू स्पीकर सर.
बेंजी वेगस. स्पीकर सर, हे एप्रोप्रिएशन जे बिल घातलेलें आहा ते सप्लिमेंटरी जे डिमांड्स गायले तेजे हांव आज एक निशेध मारूं सोदिता, कित्याक एवरी टायम दीज कायंड्स ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स एप्रोप्रिएशना येता पूण जायती वस्त जायना. आयज दिसाक फावाल्लो कितें, आयज दिसाक आमगेले गल्फाक जे भाव भयण आहाय तेमकां आज रिप्रॅट्रिएशन करपाक परत हाडपाक फ्लायट हाडपाक थिंगसून आज पयशे जाय आसले. आज हुंय जाल्यार एनआरआय रिप्रॅट्रिएट करपाक हो फंड जाय आसलो आज, पूण हो फंड आज गरजे भायर उजा करपाक अशें दिसना. अशें जायती वस्त थिंग जायना, जायत्यो वस्तू पयशे आज जाय आसले थिंग आज हो सरकार मागना. हेल्था जे भाशेन आमी चोयले जाल्यार स्पीकर सर आमी क्रिटिकल केअर युनिट म्हणटाय हेजे उलयताय, पूण आज हे एप्रोप्रिएशना आज हे जावपा जाय आसलें. स्पीकर सर हे हेल्थ केअर युनिट अपग्रेड करता जाल्यार साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमी सगळे उलयले, प्रत्येक सब हेल्थ सेंटर गांवां आहा थिंग त्यो फॅसिलिटीज जाय आसल्यो. पोस्ट्रेट कॅन्सर वाडता त्यो गांवां पोस्ट्रेट कॅन्सरा टेस्ट जावपा जाल्यो. कॅटरेक्ट ऑपरेशन गांवांत जरी तरी आज करपा जाय जाल्यार तांकां आज लायन पडटा. स्पीकर सर हें ऑपरेशन DDSSY अंडर करपा जाय आसलें. ह्यो वस्तू सगळ्यो आज येवपा जाल्यो, ह्या बजेटां एप्रोप्रिएशनाक घालपा जाल्यो, पूण ह्यो वस्तू जायना. स्पीकर सर एड्युकेशनान जेन्ना आमी उलयताय स्पीकर सर आमी व्हडले उलयताय स्पीकर सर, पूण आमी जेन्ना चोयताय आमगे जेन्ना ही सर्वे जाता तेन्ना फायर फायटिंगा ना. स्पीकर सर फायर फायटिंग कोत्तो जाल्यार थिंग इक्विपमेंट नाय. उज पेटोल जाल्यार भुरगीं हुंयच्यान धांवतलीं तें भुरग्यांक आयडियर ना, टिचरींक आयडियर ना, सरकारा म्हणटा आयडियरूच ना. स्पीकर सर तेच भाशेन भितर इस्कलांत प्रत्येक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणटाय आमी प्लस एडीड स्कूल जाय, ते इस्कलांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बरो करतलो जाल्यारूच भुरगीं आमकां मेळटलीं. स्पीकर सर आमी म्हणटाय की GPS स्कुलांनी भुरगीं येनाय कित्याक येनाय स्पीकर सर, कित्याक तितूल्यो फॅसिलिटीज सारक्यो नाय. तांकां कंप्युटर लॅब नाय स्पीकर सर, तांकां लायब्ररीज नाय, तांकां सायन्स लॅब नाय. ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आज इंटिग्रेटेड सिस्टमान करून एड्युकेशनाचे पयशे घालपा जाय. एडीड इस्कला बिल्डींग जे आहा ते बिल्डिंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिव्हलप करपाक तेन्ना ओवरऑल गोंयचें एड्युकेशन स्पीकर सर वाडटलें. स्पीकर सर कॉमन मनशाच्यो वस्तू ज्यो जाय आसल्यो आज नाय. उदो स्पीकर सर उदो हुंयच ना. गांधावले आतां हांव काल येतालो स्पीकर सर गांधावले उदो ना. आमगे कोल वाचोवपाक गेलो जाल्यार स्पीकर सर उदका शॉर्टेज जाल्ली आहा. बजेटा पास करून दवरलो आहा पूण त्यो बजेटा फायल पास जायनाय आनी म्हाका सुद्दां हें उदक 4 वर मेळटो म्हणलें स्पीकर सर. हे 4 वरूंचे स्पीकर सर 1 वर देखून उदक आजकाल सारकें ना. पूण हे उदकाचे आज हे हितू एप्रोप्रिएशना हे सप्लिमेंटरी हितू उदकाचे कांय उलयलें ना. स्पीकर सर इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पीकर सर बिलांचे जेन्ना उलयता स्पीकर सर सँक्शन लोड जरी तरी सारकें प्रेजेंट केलें ना जाल्यार लाखांनी पेनल्टी पडल्या. स्पीकर सर हेजे आज जावपा जाल्ले पयशे हेजे वेव ऑफ करपाक पयशे घालपा जाल्ले सरकारान. स्पीकर सर पूण हो सँक्शन लोडाचे कांयच उलोवप जायना. स्पीकर सर दुसरें म्हणटाय ते स्पीकर सर Airbnb चलयताय स्पीकर सर आनी Airbnb चलयताय तांकां डोमेस्टीक मिटर अलाउड आहा आनी अशें करून हेर कोण येताय तांकां अलाउड आहा. पूण आज जे आमगेले सोसायटीज आहाय सोसायटीजां एक मिटर आसता तेंगे जे बिल्डिंगांनी स्टेकेजीचेर लायट आसताय तो मिटर कमर्शियल केलो. सो गोंयकारांक आपल्यागे सोसायटी बल्ब आहाय ते कमर्शियल केलो आहे पूण Airbnb जे कोण करताय तांकां डोमेस्टीक केलो. स्पीकर हेजे म्हाका सुद्दां लक्ष घालून हे सगळें आसपा जालें. स्पीकर सर पुलिसींग चोवपाक येता. स्पीकर सर आमगे काल केळशे गांवांत एक डेथ जाल्ली आहा. बांयत पडलो तो उडयलो पडलो काय खबर ना पूण पुलिसींग जायना. जाणटो मनीस बांयत उडी मारली म्हणटाय कोण म्हणटाय मर्डर जाला पूण आज पुलिसींग जायना आनी कोलवा पुलीस स्टेशना PI वयना. सांगल्यार देखून म्हाका सुद्दां एक PI घालपाक येदोळ पुलीस स्टेशन कोस्टल बेल्ट ना वी आर वेटिंग फॉर PI. स्पीकर सर कितलीशी कंप्लेन जाली बट काडपा परिस्थिती जायना. सो आज जरी तरी ड्रग्साचे उलयताय इस्कलान ड्रग्स पावत येयले म्हणून आमी सांगलेलें आहा. ड्रग्स दोताय भरपूर दोताय म्हणचे कितें स्पीकर सर इफ अ ड्रग्स हॅज बीन कॉट दॅट मीन्स द सप्लाय इज स्टील हॅपनिंग. सो स्पीकर सर ही परिस्थिती आज जी पुलिसींग आहा पुलिसिंगा मदीं डिसिप्लीन आहा. लोक आज चाडवता चोय स्पीकर सर कोलवा पुलीस स्टेशनाक केदोळ हें जालें पुलिसाची चाडवताय लोक पुलीस युनिफॉर्म घालून जे लोकांक दादागिरी करता अशें करून उलयताय ते डिसिप्लीन ना. हेजे एड्युकेशन गरजेचें तांकां डिसिप्लीन करपाक गरजेचें. स्पीकर सर ट्रान्सपोर्टाचे जेन्ना येता 2024-25 KTC बस्यो 600-700 KTC बस्यो ह्यो कोत म्हणल्यो. स्पीकर सर म्हाका सुद्दां 600-700 न्हू बस्यो येयल्यो नाय. स्पीकर सर EV बसीस लोक रावता. स्पीकर सर भुरग्यांक इस्कलाक कॉलेजी वचपाक बस नाय. स्पीकर सर भुरगीं डिमांड करताय कॉलेजी भुरगीं डिमांड करपाक लागले. स्पीकर सर की आमकां कॉलेजी वचपा जाय बट द ट्रान्सपोर्ट इज नॉट देर. सो हो मेकॅनिझम आज घालपा जायलो. स्पीकर सर वुमन सेफ्टीचे आज रेप हॅरसमेंट वुमनांक वाडवता हेजेर जरी तरी आमकां हें करतलो जाल्यार आमकां गुड वुमन पुलिसींग जाय विथ डिसिप्लीन ताकी आमकां वुमन सेफ्टीचे आमकां एक फंड रेडी करून हितून घालपा जाय. स्पीकर सर कोळशाचे जेन्ना उलयता ते येयल्ले काल जेन्ना ते येयल्ले ते म्हाका म्हणपा लागले कोळशा वास येता. स्पीकर सर हांव बोटीर हांवें काम केलां कोळशा बोटीचेर कोळशा वास येत म्हणचे कार्बन मोनॉक्सायड रिलीज जाता
And carbon monoxide is not good for health. It is not good for anybody. It's not good for you, not good for me. So म्हाका दिसता हे गरज आहा की हे कार्बन मोनॉक्साइड फ्युम्स होरे येत मुठाय जाल्यार वास येत जाल्यार इट इज कार्बन मोनॉक्साइड. हितून आनी दोन वस्तू नाही स्पीकर सर. सो हेजेर लक्ष घालपाची गरज आहा, अदरवायज इट इज गोइंग टू बी अ सिरियस इश्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर GCZMN मध्ये म्हणलें की चुकोन आम पंचायती सांगिल्लें हो प्रपोजल जो आउट केलो तो तेंगे जे मॅप आउट केला ते चुकोन गेल म्हणपा लागलो स्पीकर सर. तितू स्पीकर सर चोवपाक गेलो ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर. आख्खो गांवूच MP अंडर घायलो. कुरमणी गांव मुगे गोर आनी मुगे सगळे MP अंडर घायलो, पोर्ट लिमिटा घायलो स्पीकर सर. ह्यो सगल्यो वस्तू हे हितू घालपा जाल्ले हो बजेटा एप्रोप्रिएशना ह्योच घालपा जाल्ल्यो. तूं चोवपाक गेलो कोलवा आख्खो गांव फिशींग विलेज केलो स्पीकर सर. म्हणजे चित नासतना बसून ऑफिसां बसून लायन मार्क केलो स्पीकर सर. सो बफर झोन मार्क केलो. हुंय बफर झोन, कोणा गेले शेतां, कोणा गेले भाटां बफर झोन मार्क केलो स्पीकर सर. ह्यो सगल्यो वस्तू तार्यार घालपाच्यो स्पीकर सर. रॅम्प म्हणून न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस केला स्पीकर सर. रॅम्प म्हणटाय तें कितें? रॅम्प म्हणटाय तें बीच सायडीर रॅम्प इंट्रोड्यूस केलो. सो चित नासतना आज ह्यो आख्खो लोकां उचांबूड केल्लो स्पीकर सर. स्पीकर सर स्पोर्ट्सा आम चोयल जाल्यार एनकरेजमेंट करपाक आज कांयच ना. एप्रोप्रिएशनाक घालपा जाल्लें. भुरग्यांक स्पोर्ट्सा मुखार व्हरपा जाय, तांकां पयशे जाय, तांकां टिकेटी पयशे जाय. हे सगळे पेंडींग वस्त उलयताय. एक वस्त ना स्पीकर सर. एम्प्लॉयमेंटाचेर हेजे कांयच ना. भुरगे आमगेले एवरी इयर 15,000 20,000 भुरगे रेडी जाताय, रेडी टू वर्क, रेडी टू गेट युटिलायज इन द इंडस्ट्री. पूण आमगे अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आहा आनी हेजे कांयच ना. टुरिजमाचेर चोवपाक गेलो जाल्यार स्पीकर सर आम जायत पाटी हेजे स्टार्टिंगसून उलयलो स्पीकर सर. डेड एंड रोड्स टू द बीच. हे ऑलरेडी आज कॉन्ट्रॅक्टाक घायल म्हणटाय, पूण डेड एंड रोड्स जे आहाय बिचार चोवपा आसतात ना स्पीकर सर. आमगे कोस्टल बेल्ट आनी म्हाका सद्दां मायकल शूड ऑल्सो सपोर्ट स्पीकर सर. कित्याक द डेड एंड रोड्स आर नॉट स्वीप्ड एट ऑल स्पीकर सर. आनी म्हाका सद्दां हें करपाची गरज आसा. लास्ट हांव सांगत म्हळ्यार स्पीकर सर लिकर स्कॅमाचेर स्पीकर सर आमकां जायते उलयलीं स्पीकर सर. म्हाका जायत फुगा केलो लिकर स्कॅमाचेर की आज आम लिकर स्कॅमान तूं आम फ्री येयले स्पीकर सर. कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन घायलें तेंय गेल ना स्पीकर सर. पूण आज हांव विचारपा सोदतां एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीजाचो ट्रक पतून पडलो स्पीकर सर. तेजे चवकशी करपा जाय आसली. आज हें गोंयचें लिकर स्कॅम हूंय पावलो स्पीकर सर. म्हाका जायत पाटींग टिका केली स्पीकर सर तुमगे लिकर स्कॅम. पूण आज गोंयच लिकर स्कॅमाचेर ही ताराई जावपा जाय स्पीकर सर. तो एम्स्टरडॅम डिस्टिलरीचा जो ट्रक आशिल्लो लिकर घेवन तो पत पडलो स्पीकर सर. ताजेर ताराई करपाक म्हाका सद्दां हिंग जावपा जाय स्पीकर सर. हें सांगून हांव एकूच सांगूंक सोदितां हें जो सरकार आहा हो एडमिनिस्ट्रेशन मिसमॅनेज केल्लो आनी हो मिसमॅनेजमेंटाक जो एप्रोप्रिएशन आज घायलो तेजे आमी ओपोज करताय. आमी मिसमॅनेजमेंट करपाक दिवपाक शकनाय. आनी जे भाशेन मुगे कलिगान म्हणलो हांव फकत एकूच सांगूंक सोदितां की हे जे भाशेन तूं हो फंड लोकांगे फंड लोकां उजा कोनाय हे तुमगे लास्ट बजेट जातलें स्पीकर सर. तुमकां आनी मुखार लोक चान्स दिवपाना हे भाशेन बजेट प्रेजेंट करपाक स्पीकर सर. माननीय आमदार गिरीश बोरकर. स्पीकर सर आमी आयज ह्या एप्रोप्रिएशन आनी सप्लिमेंटरी बजेटाचेर उलोवपाक उबे रावला आनी आमी पळयता स्पीकर सर की खुबशे भाशणां मुखेलमंत्र्याची जाली, खुबशे एश्युरन्सीस मुखेलमंत्र्यान दिले, पण ते एश्युरन्सीस आयज ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय दिसना. गेल्या त्या विधानसभेन आमी सेशनान खुबशे डिमांड्स आमचे मांडलेले. पण स्पीकर सर हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां की आयज सद्याक तरी जशें बाकीच्या आमदारांनी मेन्शन केल्लें आसा की लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज वर्स्ट जाल्ली आसा. जो आतां एकटे कोणाक तरी मारलो म्हणटा थंय आयज पुलीस खंयच दिश्टी पडना. आतां लेटर स्टेजीर तेचेर एक्शन घेतली अशें जाता. हांगा अशें जालां स्पीकर सर की विथआउट ऑर्डर हांगा एक्शन्स घेता. कोणाक काय खबर ना, कोण तरी फोन मारता आनी ते एक्शन घेता. म्हणल्यार अशें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालां. म्हाका पडचीच गजाल सांगपाची आसा. पयर एक GMCच्या भायर एक इको गाडी मारुती सुझुकी इको ही गाडी जी आसा स्पीकर सर ती दिन दहाडे चोरी जाली. दिसाचीच चोरली. सगळे तुमी पळयता आसतले ते मार्केट प्लेस आनी असो जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन म्हणल्यार चोरयो पासून दिन दहाडे जाता. हे खंयचें राज्य चल्लां? म्हणल्यार आमी म्हणटाले की प्रशासन तुमच्या दारी प्रशासन बरें करपाक आसा, पण आयज अशें कळटा की हे सप्लिमेंटरी डिमांड्स आमी घालता, सगळे डिमांड घालता, पण लॉ एंड ऑर्डर जे पुलिसांक यंत्रणा करपाक जाय जे आयज पळयता GMC सारखे हितून बसून तेच्या भायर बसून सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणटा ती आयज कोणाची उरलेली ना. सो हे मुखेलमंत्र्यान म्हाका दिसता ह्या बजेटान घालपाक जाय आसलें आनी ताणें सांगपाक जाय आसलें की कित्याक जावना. स्पीकर सर आमी पळयता की खुबशे हेच्या पयलू आमी डिमांड घातलेले. आतां फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज ब्रिज आमचे कुर्का आसा जावं आमचे शिरगांव हांगा आसा 2 हेरिटेज ब्रिज आसा. हे मुखेलमंत्र्याकूय आमी घातलेले आनी मांडलेले. सो हांगा ह्या सप्लिमेंटरी बजेटान ते खंयच ना. तो फुडल्या बजेटान येतले काय ना तेंय म्हाका खबर ना. काय हेरिटेज प्रिजर्व करपाचें ह्या सरकाराचें धोरण उरलेलें ना हेंय कळपाक जाय. स्पीकर सर
आमी पळयता फायर सेफ्टीक लागून आमी जीएमसीन एक फायर स्टेशन जाय म्हणून सांगलेलें तें अजून पर्यंत कांयच सांगलेलें ना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय तें ना आनी आतां पळयता आमी की रोड सेफ्टीक लागून PWDचे ऑडिट जाले रोड सेफ्टीचे ब्लॅक स्पॉट्स आमी खुबशे पळयले तितून आमी VOP म्हणटा आमच्या मोयत्या आगासाय हांगा VOP जाय आसली ती VOP अजून पर्यंत ना आनी हांगाय ह्या बजेटाचे हेजेर ती घातलेले ना बट बाकीचे रोड सेफ्टी मेजर्स मुखेलमंत्र्यान गेल्या त्या विधानसभेन एश्युरन्स दिल्ले की सगळे मेजर आमी घेतले म्हणून आनी ते इम्प्लिमेंटेशन करतले म्हणून अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना आयज सादे जे सायन बोर्ड्स जे आसा ते आमी व्हडले व्हडले उलयता आमचे व्हडले व्हडले उलोवन कितें फायदो सादे सायन बोर्ड्स आमचे सारके ना म्हाज्याच मतदारसंघात ना हांवें लास्ट टायम एश्युरन्स घेतलेले मुखेलमंत्र्या कडेन म्हाका दिसता ते डिपार्टमेंटाचे एश्युरन्सीस घेता सुशेगाद न्हिदता तांकां पडलेलेच ना सो ही जी एश्युरन्सीस आसा ती मुखेलमंत्री पळयना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय घातलेली ना स्पीकर सर आमी पळयता की GMC आसूं आमच्या रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर आसा हांगा क्वॉर्टर्स आसा हे क्वॉर्टर्स स्पीकर सर आतां गेली ती 4 वर्सां जालीं हांव बोवाळ घालीत आसा सांगीत आसा की हे क्वॉर्टर्स जे आसा ते सामके कंडिशन वायट जाल्ले आसा ते डेमोलिश करून ते रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय जावं रिनोवेशन करपाक जाय सरकार अजून पर्यंत तेजे दखलूच घेयना फाल्यां थंय कितें जालें कोण मोडोन पडलें कोणाचेर मोडोन पडलें तेका लागून रावलें काय कितें कित्याक अजून ह्या सप्लिमेंटरी बजेट जावं खंयच्या बजेटानूय ते घालिना सो सरकार जो इतलो बजेट आसा आमी सरप्लस बजेट म्हणटा तेन्ना सरप्लस बजेटान हे अजून पर्यंत 4 वर्सांनी अजून पर्यंत जावंक ना स्पीकर सर पार्किंग खूब प्रॉब्लेम जाता आख्खे गोंयभरांत तुमी पळयता की पार्किंग फेसिलिटी खूब डिफिकल्ट आमी GMCनूय तेच प्रॉब्लेम पळयता रस्त्यार आख्खे पार्क करता जो नॅशनल हायवे आसा सर्वीस रोड आसा थंय सारके लायनीन पार्क करता प्रत्येक टायम जेन्ना आमी वयता तेन्ना ते आडयचे पडटा तांकां काडचे पडटा लोक खंय पार्क करतले सो पार्किंग फेसिलिटीक लागून तोय आमी आमचो डिमांड आसलो तो अजून पर्यंत जाल्ले ना SSBन थंयूय सेम इश्यू जाला पार्किंगेक लागून स्पीकर सर आमी पळयता की GMCचे जेन्ना आमचो ऑपोजिशन लिडर उलयलो GMCचे जावं सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रत्येक वेळा आमकां सांगता की एश्युरन्सीस दिता हावजाचेर पण ते अजून इम्प्लिमेंटेशन जायना SSBन जो ICU युनिट आसूं जो NICU युनिट आसूं हे आमी परत सांगलेलें आनी एश्युरन्सूय दिल्लो आमकां की ते अपग्रेडेशन जातलें न्यू जातलें आतां कितल्योश्यो सर्जरी उरता ICUक लागून ICU बेड अवेलेबल ना म्हणून सांगता कितलेशे इक्विपमेंट्स सगळे इक्विपमेंटाचे आमी सांगलेले पण अजून पर्यंत ते जाल्ले ना आनी ह्या सप्लिमेंटरी बजेटानूय ते घातलेले ना सो स्पीकर सर हेका लागून कितले जाणांक त्रास जाता हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय आसलें मात ते चिंतूंक ना आमी आयकता आनी उलयता ते कोळशा बद्दल आतां बाकीचे आमदारूय कोळशा बद्दल उलयले संकल्प थंय आसा संकल्प हेच्या पयलीं ओपोज करतालो जसो विजयानूय सांगलें की आमकांय खूब जाण जे कावन्सिलर आसा जावं तेंचे लोकल जे आसा लोक आसा तेय आमकां रिप्रेझेंट करता आमकांय सांगता की कोळसो जो आसा तो तांकां नाका म्हणून तरी पूण सरकार आतां तो अदानीचे कोण आसूं कितें आसूं तांकां सपोर्ट करपाक लागून हो सरकार निग्लेक्ट करता लोकांक निग्लेक्ट करता मुर्मुगांव आसूं जावं वास्कोचे लोक आसूं आनी आमचे शिरदाना पासून ते कोळसाचो ते डस्ट आसा शिरदाना पासून पावल्या आमचे नुस्तेकार म्हणटा तो कावो कोळसो जाला की बीच जो आसा तो कावो जावपाक लागला सो स्पीकर सर इतलो समज जो हार्मफूल हे आसा तेन्ना हे सरकार कित्याक थांबयना हेजो प्रश्न चिन्ह पडटा आनी हे सरकारान खरें म्हटल्यार पळोवपाक जाय आसलें आनी येन्ना म्हटल्यार बंद करपाक जाय आसलें स्पीकर सर आतां आमी येवया व्हेरी इम्पॉर्टंट जे इव्हेंट्स आतां जेन्ना आमी पळयता इव्हेंट्स खुबशे करता 600 कोटी मोडले म्हणटा जेन्ना आमी पळयता की 74 कोटी सुमार मोडल्या आतां हे जे इव्हेंट्स जे आसा हे इव्हेंट्स करपाक लागून सरकार खूब आपणाचो प्रयत्न करता पण एक आयज हांव सॅक्टर जो उलोवपाक सोदता तो म्हटल्यार एग्रीकल्चर आयज गोंयान एग्रीकल्चर जो सॅक्टर आसा हेका बजेट फक्त 1% आसा आतां 1% जो आमचो मुखेलमंत्री आसा एक फार्मिंग बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्लो आसा 1% हो गोंयचो न्हू आख्ख्या देशांतलो सगळ्यांकून लोवस्ट बजेट आसा आख्ख्या देशान लोवस्ट बजेट आसा इव्हेंट्स हांगा भरपूर जाता हांगा काजू फेस्टिवल जाता काजू फेस्टिवल मिनिमम 5 कोटी तरी मोडटा आसतले पण जे काजकार आसा तांकां समज कंपन्सेशन दिवपाक जाय नाल्यार ते सरकारा कडेन ना फेर प्रायस सपोर्ट जो आसा तो दिवपाक ना कोकोनट कोण हें करता कल्टिवेट करता तांकां फेर प्रायस सपोर्ट दिवपाक जाय नाल्यार तो सरकारा कडेन ना कित्याक ना कित्याक म्हाका याद येता जेन्ना हांव रवी नायक जो माननीय आमचो मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी ताका मेळोंक गेले ताका विचारलें कित्याक नाका म्हटलो तो म्हणलो आपणाक फंडूच ना पूण कितें करूं तेन्ना ताका आमी परत विचारलें परत ह्या विधानसभेन आमी मांडलें मुखेलमंत्री म्हणपाक लागलो आपूण दिता म्हणून आयज पोर्टफोलियो मुखेलमंत्र्या कडेन आसा पण ह्या बजेटान खंयच हें दाखयल्लें ना आनी देशांतलो
सगळ्यांकून कमी जो बजेट आसा म्हणजे 1% बजेट हो एग्रीकल्चराक दिल्लो आसा. हांगा इव्हेंटाक 600 कोटी मोडटा आनी बाकीचे हांकां म्हटल्यार जे एग्रीकल्चर आसा ताका 306 कोटी इतलोच बजेट आसा. 306 कोटी म्हटल्यार मिनिमम जो बजेट असता तो 6% असता, 6% म्हटल्यार 2000 कोटी हो बजेट असपाक जाय. मात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आयज म्हाका दिसता तांकां पडलेले ना, जावं ते एकातले जे बिल्डर आसा ते डेव्हलपर आसा हांकां सपोर्ट करपाक एग्रीकल्चर काबार करपाक सोदता आनी एग्रीकल्चर फुडें प्रमोट करूंक सोदिना. हेका लागून हे जावपाक शकता आसतलें. स्पीकर सर, आमी पळयता इतलो लो बजेट आसून बसून आयज आमचे शेतकार आपूण जावन कितें तरी करता. आपूण जावन जो काम करपाचें शेतान करपाचें आसा तें करता, पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सपोर्ट केन्ना मेळटलो? आमचे गोंयचे बजेट टोटल बजेट आसा 28,162 करोड्स हो टोटल बजेट आसलो. तितूनचो 6% पासून जो बजेट आमकां समज दिवपाक शकना. आतां फुडें परत हे येतले, आतां आयज बजेट अनाउन्समेंट करतले, म्हाका खबर ना बजेट अनाउन्समेंट परत 1% आसतलो. आमी स्पीकर सर एग्रीकल्चर पॉलिसी मातशें मुखेलमंत्र्यान आयकून घेवचें. एग्रीकल्चर पॉलिसी ही ह्याच सरकारान हाडली. मान्य मिनिस्टर रवी नायक त्या टायमार आसलो. पयर एक स्टेटमेंट मुखेलमंत्र्यान केलो की लेगसी रवी नायकाची जी आसा ती मुखेलमंत्री फुडें व्हरतलो म्हणून. आतां ही लेगसी फुडें व्हरतलो नाल्यार ती एग्रीकल्चर पॉलिसी जी इम्प्लिमेंट केल्ली आसा ती इम्प्लिमेंट करून ताका फंड एलोकेशन दिवपाची गरज आसा. कारण कितें आसा, जो खाजन शेतीचो आमी विशय काडलेलो आनी ते खाजन शेतीक लागून आमी 5,000 कोटीचो बजेट एलोकेशन दिवचें म्हणून सांगलेलें, तें आजून पर्यंत मेळिल्लें ना. स्टेट गव्हर्मेंट जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान तो बजेट मेळोंक ना. आनी अशें समज चालू उरलें त्या खाजन पॉलिसीन पयल्या पेजीर पयल्या पानार मुखेलमंत्र्यान वाचचें आनी दुसऱ्या पानार दोनूय पानांचेर ह्या खाजन शेतीचे बद्दल आसा आनी एटलिस्ट एक 10 कोटी तरी दिवपाची म्हणून आसा, पूण तांकां कांयच दिवंक ना. स्पीकर सर, समज ही एग्रीकल्चर पॉलिसी फक्त नांवा आमी एक एग्रीकल्चर पॉलिसी गोंयभरान हाडलेली आसा फक्त नांवाक लागून, इतल्याकूच दवरिली नाल्यार ताजो कांयच फायदो उरपाक ना. सो ही इम्प्लिमेंटेशन टायमली जावपाक जाय आनी 306 कोटी जो गेले ते फावट दिल्लो आसा हो वाडोवन हे फावट चड जावपाक जाय, कित्याक सप्लिमेंटरी बजेटान कांयच दिल्लें ना प्रोविजन. स्पीकर सर, हे समज आमी पळयता जे आमच्या गोंयान टोटल जी एरिया आसा ती 39% एग्रीकल्चर एरिया आसा. तुम्ही चिंतपाक शकता आसतले 39% एग्रीकल्चर एरियेन फक्त 1% आमकां बजेट मेळटा एग्रीकल्चर सेक्टराक. सो हे कितली म्हटल्यार अन्याय ह्या शेतकारांचेर कितलो आसा आनी हेकाच लागून हे बुस्टिंग जायना. स्पीकर सर, आमी जेन्ना ह्या वर्साचो बजेट फुडें व्हरतले, आतां फुडल्या वर्साचो आमकां बजेट येतलो, त्या बजेटान मुखेलमंत्र्यान चिंतपाक जाय की बाबा हें हाडपाक जाय म्हणून. आनी आमी पळयलें की ह्या बजेटाचो सरकाराचो जो बजेट आसा, हांव परत परत तेच सांगता, व्हडली व्हडली फेस्टिवल करता, व्हडले व्हडले इव्हेंट करता तांकां तुम्ही पयशे दिवंक शकता, मात शेतकारांक पयशे दिवंक शकना. मुखेलमंत्र्यान आयज एश्युरन्स दिवपाक जाय की ह्या शेतकारांक लागून आपणाचो जो 6% तरी बजेट म्हळ्यार 2,000 कोटीचो बजेट हे फावट हाडून डिप्लॉय करतलो. हांव एप्रिशिएट करतलो, कित्याक आख्ख्या देशभरान बजेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आसा, गोंयानूच कित्याक ना? हे मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिवचें. दुसरें म्हटल्यार लास्ट हांव वयता एकूच सांगपाक सोदतां, जेन्ना आमी पळयता की आमचो गोंयचो बजेट जो बजेट 28,000 कोटी सुमार बजेट आमचो एलोकेट केल्लो आसा, आतां सरकाराचें कितें जस्टिफिकेशन आसा, कित्याक जो बजेट आसा तो एक्सपेंडिचर आनीक वाडलेलो आसा. आतां हेजे जे जस्टिफिकेशन आसा हे सरकारान दिवपाक जाय, कित्याक सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आमचेच कितलेशे डिमांड्स जे आसा ते फुलफील जाल्ले ना. आमी परत परत सांगता, हे थोडेच सांगले कित्याक थोडोच टायम आसा, पण इतले जे डिमांड फुलफील जायनासतना तुमी आनीक बजेट वाडयला म्हटल्यार आनीक तुमी काम केल्लें आसा. सो हेजे जस्टिफिकेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दिवपाचें पडटलें आनी गोंयचे जनतेक एग्रीकल्चर सेक्टराचो हांव परत एकदां मागता 36% जी लँड आसा एग्रीकल्चराचो हो मुखेलमंत्र्यान हेजेर न्याय मेळोवन दिवचो. दिव बरें. स्पीकर सर, मानादीक सभासद जायते जाण ह्या सप्लिमेंटरी बजेटाच्या हेडाचेर उलयले. 140 कोटीचो सँक्शन अंडर द सप्लिमेंटरी डिमांड ग्रांट थर्ड बेज. स्पीकर सर, आयज 6 मार्च 31 तारखेक हे बजेट सोंपतले. ते सांगता आसतना सुद्दां एनी ऑफ तितूर वचना 15 कोटी रुपया आमी रिकूपमेंट ऑफ द कॉन्टिजन्सी हे एंटरटेनमेंट सोसायटी खातीर दिले आनी तितूंतल्या तितूर 100 crores ऑफ रुपीज आमी बूक एडजस्टमेंट केल्या फॉर द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. भितरले 25 कोटी रुपया जे आहा पळय न्ही हे बूक 25 कोटी रुपया टुवर्ड्स द परचेस ऑन द सस्पेन्शन एड. खंयसर एडिशनल बजेट घेवंक ना, जस्ट म्हायती खातीर. त्या खातीर हे रिकूपमेंट हे हेड्स बदलले हेचे एकूच आसा. स्पीकर सर, मानादीक सभासद उलयता आसतना FRBMचेरूय उलयलो आनी कॅग रिपोर्टाचेर उलयलो.
कॅग रिपोर्टाचे 4 मुद्दे जे आहा पळय न्ही तितून सांगता आसतना 3 मुद्दे आमी 100% फुलफील केला. पयली म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हय 1423 crores रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट. सेकंड फिस्कल डेफिसीट आमी तशें पळोवंक वता जाल्यार सरप्लस आसा. थर्ड इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल आउटस्टँडींग डेट टू जीएसटीपी तो एकूच आमी फक्त अचीव करूंक पावूंक ना. बट तुज्या म्हायती खातीर 2019 आयज पर्यंत 30.06 आशिल्लो 25 जावपाक जाय तो आज 29.27 जाला. इट इज आमी 25 टार्गेट अचीव करीत आयिल्ले आसा. ओके आउटस्टँडींग गॅरंटी आमी विदीन द लिमीट आमी तूं जें म्हटलें की 4,500 कोटी रुपया आमी 4,500 कोटी लोन आमची घेवपाची लिमीट आसा. आमी आतां पर्यंत लोन घेतला ते 1,200 कोटी. आमी 4,500 घेवंक ना. आमचें लिमीट 4,500 कोटी आशिल्लें. बट ह्या वर्साक फक्त आनी फक्त लोन जे आहा पळय न्ही तूं जें म्हणटा की दुयेंत लागलेलें आहा बरोबर आहा. पूण आमी जे फक्त 1,200 कोटी घेतला इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डींग हे करपा खातीर घेतलेलें आहा. मौज मारून घेवंक ना आनी फेस्तांय करून घेवंक ना स्पिकर सर. म्हणून हांव स्पिकर सर कळपा खातीर म्हणून सांगता जायत्या जाणांनी बाकीचे वेगवेगळे विशय उलयले. बजेटाचेर हांव आतां म्हणजे बजेटाचेर म्हणजे फायनान्शियल ह्या वर्साचो स्टेटमेंट बजेट सुरू जातलें म्हणून हांव बाकी कडेन खंयसरूच न करता उलयल्ल्या सगळ्या गजालींचेर सांगता. आमी 100 crores ऑफ रुपीज ईच MLAक दिल्ले. प्रत्येकाची लिमीट ही डेव्हलपमेंट कॉस्टाची हांव फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डेव्हलपमेंट. वी आर नॉट सेईंग द स्टेट हायवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हायवेज. यू आर नॉट द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट विच इज इन द युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. All the MLAs had almost crossed the 100 crores of rupees their limit in their own constituency for the development of the work, including of the all project. ही सगळ्या जाणांची कंप्लीट जाल्ली आसा. त्या खातीर आमकां ते लक्षांत घेवपाक जाय. त्याच बरोबर स्पिकर सर ताज्या पयल्या वर्सा आमी खरें म्हणजे MLA फंड्स दिल्लो स्वता म्हणजे जाय ताका MLA तो करूं येतालो. 2 वर्सां कंटिन्युअसली 2-4 कोटी रुपया आपल्याक जाय त्या कामा खातीर प्रत्येक MLAने म्हणजे जाय त्या कोणी देवळाक मोडले कोणी कपेलाक मोडले कोणी स्कुलाक मोडले जाय ताका मोडले आमी अलाव केले. आमी ना म्हणूंक ना स्पिकर सर. कारण कशा बरेच जाण उलयता आसतना फायनान्स मिनिस्टर म्हणून उलयत आसता. पण ही कामां आनी सगळ्यांची सँक्शन करून दिला खंयसरूच हांगासर अपोजिशन रुलींग हे कोणीच केन्ना पळोवंक ना स्पिकर सर. त्याची फाटल्या बजेटाचेर उलयला तो एक्शन टेकन रिपोर्ट हो एक्शन टेकन रिपोर्ट आमी सबमीट करतले. तोय मॅटर म्हणजे ताका लक्षांत येतलें की कितली पर्सेंटेज ऑफ द आमी बजेट स्पेंड केला पळय न्ही तोय लक्षांत येतलो. एक्शन टेकन रिपोर्ट हो तुमकां मेळटलो. आनी वेरियस जे कोल ह्या विशयाचेर उलयले स्पिकर सर म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात कोल खंयसरूच वाडोवंक ना. हांवें जो फाटल्या दिसांनी म्हणजे थंय डोम व्हडलो घातला पर तेज्या पलीकडे सुद्दां हय आमचो आमदार संकल्प आनी कितें तातूंत हांवें सगळें परत एकदा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलां तुजे कुंकळेचे जे लिफ्ट करपाचे पळय न्ही ताज्या खातीर हे फावटी आमी प्रोविजनूय केलां. तुका परत सांगलां तशें हांवें ऑलरेडी म्हणजे म्हजे वेस्ट मॅनेजमेंट आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करून अंदू पावसाच्या पयलीं ते लिफ्ट करपाक आमी सुरवातूय करता. इट इज अ लिगसी डम म्हणून हांवें कित्याक सांगता मडगांव आशिल्लो लिगसी डम 40 वर्सांचो तोय क्लियर म्हाज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात केला आनी कोणी करूंक ना. ओके तो हय वेस्ट मॅनेजमेंटान लिगसी डम थंय घालून दवरलो 40 वर्सां पयलीं म्हज्याच सरकारान काडला. क्लियर निव्वळ जो केला पळय न्ही म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात केला. ना रिजिनाल्ड आनी विजयी सांगतलो ह्या बाबतींत एग्री करपाक जाय तेंच्यांनी. इट इज बऱ्याच जाणांनी हात वयर केल्ले हय पण बऱ्याच जाणांनी हात वयर केल्ले जावचें ना म्हणून. असो एनी हांव मागीर उलय आता. लिगसी डंपान घेतले आणि काम सुरवात केली. तुझे गव्हर्नमेंटाच्या टायमार कंप्लीट झाले ते. पूण तुझे आमदारान जो मंत्री आहा पळय ताणें कांय करूं ना थंय. स्पिकर सर थंय ते प्लांट घाला ते स्टार्ट जावंक ना. स्पिकर सर एनी हांव त्या खातीर कोल कसोच वाडचो ना हें हांव परत एकदा आश्वासन दिता स्पिकर सर. आनी त्या खातीर हे सरकार म्हणजे जावं तो वेस्ट मॅनेजमेंट आसत लॉ एंड ऑर्डर आसत किंवा बाकीच्या सगळ्याच्या बाबतींत सिरियस आसा. त्या खातीर स्पिकर सर म्हजी एकच रिक्वेस्ट आसा. इट इज हार्डली 125 crores आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड ऑल टुगेदर 140 crores हाची सप्लिमेंटरी डिमांड आहा स्पिकर सर. Just that utilization certificate as स्पिकर सर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट इंटरनल डिपार्टमेंट टू द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. No, but 12,000 utilization certificate pending टाइम टू टाइम 12,000 स्पिकर सर एक मिनिट दिस इज नॉट फॉर आमचे इंटरनल डिपार्टमेंटाचे युटिलायझेशन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे युटिलायझेशन
20 वर्सांच्यो सुद्दां आमी दिल्या तूं ना, कळपाक ना, जाय ना, 20 ना. वर्सां पयलींच्यो हांव अंतांचे आमकां उलयता 12,000 internal- केन्ना ह्यो युटिलायझेशन Because, sir, सर्टिफिकेट your दितले internal department आमचे थंयच्यानी सबमीट करपाक जाय फॉर द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स फॉर दॅट पर्पज वी आर कंप्लिटींग दॅट एंड विदीन थोड्या दिसाच्या भितर तेय कंप्लीट करता 20 पडाका म्हयने ह्या टेन्युरान जातले ऑफकोर्स जातले स्पीकर मागीर सर ते आणि मातशें सांग. स्पीकर सर परत जे सांगता पळय न्ही आमकां दुसरें बजेट पेश करपाक तेंच्यांनी कांय चिंता करचे न्ही हेज्याय फुडली बजेटां आमचेच सरकार पेश करतलें हें सांगता आनी हांव सांगता स्पीकर सर ही सप्लिमेंटरी डिमांड जो आहा तो पास करचो थोड्या वेळान हांव बजेट मांडटा मुख्यमंत्र्यान विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the government appropriation bill 2026 be passed. प्रश्न असो आसा की विधेयक विचारांत घेवची काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जालो. हांव आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा की कलम 2 आनी 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 आनी 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ माताळो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The appropriation bill be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय ताका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विधेयक 2026 मंजूर जालां. मुख्यमंत्री तुम्ही अर्देवाराचेर राष्ट्रीय घेवपाक प्रस्ताव मांडटा. डायरेक्टली तुम्ही अनाउन्स करा ना रे चारां स्पीकर जस्ट वन you're going to चारा मांडटलो हय अर्देवर मागीर आनी ब्रेक घेवपाक जाता. जस्ट एक लॅप्स आमकां नॉर्मली बिफोर द बजेट वी आर गिवन द इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एंड द एक्शन टेकन We'll get. we'll get it before you present the budget. एक Online प्रथा मेळटा आसता तुका. एक ना आयला काय म्हणटा हय हां. आयलो मागीर एक हार्ड कॉपी आल्या मातशी दियाय आमकां ते इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आनी एक्शन टेकन रिपोर्टाचेर तुम मुखार बजेट चोवपा जाय न्हू कितें जालें तें मातशें दिया मातशें हार्ड कॉपी आसल्या मातशें दिया हार्ड कॉपी आसा जाल्यार दी दी मातशें ऑनलायन पळय मरे फाटल्यान हांव पळय ऑनलायन मातशें हार्ड कॉपी आसल्या मातशी दी at 4 p.m. आता घेऊया. Speaker sir, I move a motion that the timing of the House budget session to be started 4 p.m. Budget statement I'll make at 4 p.m. Vote of the House. I put the motion to the vote of the House. Those in favor may say aye. Those in favor may say aye. Aye. Those who are not in favor of the motion may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is passed. सभागृहाचे कामकाज आम्ही 4 वरांचेर चालू करूया. तोपर्यंत सभागृह स्थगित करता.